शेडिंग घे शेडिंग आमचं घर या ऑलरेडी इतले झाले घर मोडपा मोडले मला आता बाबा तुम्ही दाखवून सगळे म्हातारे हांगा निलेश किती सांगू शकता निलेश किती सांगू शकता सुद्धा कोण कोण बाहेर सरांना सांगते विचारपाक त्यांची घरा सुद्धा तशीच आहा कोणच येईना विचारपाक की बाबा कित्याक मोडटा काय म्हणून तुझेच घर किती टार्गेट केला कित्याक हांव रोहन फावटीच्या अगेन्स्ट कॅम्पेन करतालो पळय विकास ताका सपोर्ट केला म्हणून हे टार्गेट म्हाका आणि काय ना ओके तू मॅडम किती सांगू शकता तुम्ही पुढे म्हणता म्हणता सगळे किती मोठा हा कोणी सांगता आणि कोणी येता नाही म्हणता किती रे बाबा सांगून किती हा उपयोग कोणाची काळजी आणि कोणाची काय गाठियांच्या मोठा तशी गोपी म्हणलेल्या अशें घर म्हणून गेले आमचे हे सगळं केला आमच्या MLAनेच केला हे सगळं करून केला रे एकूच घर सगळ्या 20 पॉइंटान दिसचे नसले शर्माले घर असा सगळं भाड्याक दिला इतली इलिगॅलिटी चलता इतली सगळी भाड्याक दिल्ली हांव घरां त्या घरान चाय कसिनोची भुरगीं रावतात वचत ना जाल्यार पळया त्या घरान 25,000 रुपया भाडे घेतात आणि आमी जी गोंयकार स्वता रावपाक घरां घेतली ती एक मोडटात पंचायत व आता 20 पॉइंटाची आणि कितलीशी अशी घरां फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर आहा 90% घरां आसतली तशी 90% घरां आसा तशी तेतून एक तुझे घर टार्गेट केला टार्गेट केला आणि ती बाहेर कोणी कंप्लेंट दिल्या पळय तिचे अलॉटमेंट इल्लीगल आणि कोणाचे काढला डेमोलिशन ना आणि कोणाचेच काढूंक ना आणि कोणाचे काढूंक ना तुझेच एकल्याचे काढला कोण बाहेर सुद्धा सरून विचारिना पळय पंचायत त्या लोक पंचायतीक की बाबा कित्याक मोडटा काय म्हणून तेंची घरां सगळ्यांची तशीच आहा तुमका सगळ्यांक भंय जाला तुमका सपोर्ट ना कोणाचो 170 अलॉटमेंट आसा अराउंड 200 समोर घरां आसा हांगासर 20 पॉइंट तुमका सपोर्ट कोणाचो ना आता सध्या कोणाचो सपोर्ट कोणाचो आसलो जाल्यार हांगा आसपाचें न्हू कितें करतले आता फुडें कितें आता तुमचे आयज अखेरेक मोडपाक सुरवात केल्ली आसा घराची न्हू आयज कितें आसा आयज हे लोक आसा न्हू 20 पॉइंट कोणूच भायर सरा कित्याक ते कोण MLA आसा न्हू ताका भिवून म्हाका आयज जे कितें हांगा घडलां न्हू खरें ते घडोवन आसलें ती बाबडी पळय भुरगीं पळय मरे ती दोगांय बायल कशी रडटा ती पळय मरे हा तांकां बाबडी खंय रेंट आसा रेंटाक रावपाचें तेंच्यांनी घर स्वताचें आसून तेंचे रेंटाक रावपाचें आनी हांव जेन्ना पंचायत सरपंच आसलो न्हू हांवें 10 वर्सां 73 इयर्स 10 वर्सां पंचायत आसली केन्नाच कोणाचें अशें आमी केन्नाच इल्लीगल कोणाचें घर म्हणून ना आजुनी केन्नाच ना आनी हांव अगेन्स्ट आसलो कोणाचें घर म्हणपाचें आनी म्हाज्या टायमारूच जालें पूण हांवें ताका जाल्यार बायलेक ड्रेन घालून पोनो घालून दिता सगळें दिता
तेन्ना ते सेटल जाल्ले आनी हे आयज करपाक कारण म्हणजे म्हाका दिसता पंच मेंबर दोग आसले माया केणी आनी आमचो संदीप मांद्रेकर तेच्या खातीर हे सगळें जालां तेंच्यांनी सगळ्यांनी हे जावकूच शकना करूंच जायना जाल्यार कांयच जायना आसलें कोणाक येना रे ताकद ना कोणाक उलोवपाक अगेन्स्ट कोणाचेच ना म्हाका सांग मरे अनिल पेडणेकर हांव सांगता हांवें कितें कितें केलां त्या अगेन्स्ट तेच्या हांव नांव घेयना ते पंचायतीक ब्लेम करता तुम्ही पंचायत ब्लेम पंचायतूच न्हू जेन्ना ग्रामसभा आहा तेन्ना आमी ग्रामसभेक सगळे गेल्ले जितले जातले कितें आमी ग्रामसभेक वचून आमी ते सेटलमेंट करतले म्हणून पूण कितें आहा मुद्दम आज संजय पेडणेकर राजन पार्सेकर आनी तेंच्या मायकेणी आनी संदीप मांद्रेकर ते बायलेक घेवन येयला पुद्द प्लॅटफॉर्मार उलोवपाक लागले अगेन्स्ट निलेशाच्या हे कितें तेन्ना तांकां सांगूं जायना आसलें बाबा नाका आमी सेटलमेंट करुया तेन्ना सगळें जातालें आतां इतले पावन बंद तुमी आसता आतां चड चुरचुरी आसता कित्याक घेवन ना पंच मेंबर एकूय कित्याक घेवन ना पंचायत बॉडी कोणूच ना आमी 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 तांकां सपोर्ट आमी येवपाचे सकाळी कोण सरपंचूय ना कोणूच ना आता खंयचे खंयचे ऑथॉरिटीज आहा सध्या आतां ते BDO आसतलो मामलेदार आसतलो सेक्रेटरी आसा पंचायत सगळे आसा कितें स्टे बीन हाडटले आतां स्टे कशें आसले आतां काय ना आतां म्हणून हे चालू केल्यांच्या न्हू लास्ट टायम आमी स्टे हाडून तेजे आमी घर सेव केल्ले फुडें फुडें वयताले पण कांय जावना ते निलेश बाबा आता फुडें कितें आता म्हणजे खंय रावतले कितें कितले पर्संट तुजें घर मोडटा ते सगळें फूल डेमोलिश जातले ते आतां खंय रावतले आमी आतां बिराडाक रावचे पडले आई बाबाक जेंका जाणटेपणान पळय घर आसूंक जाय तेंकां घरा भायर केले आनी आतां घरान कोण कोण परिवार घरान कोण कोण राम मॅडम घरान कोण कोण परिवार आसा ते तुज्या आई बाबा आसा 73 एजीचो आई आसा 68 एजीची तिचे चलपाक सुद्दां जायना तिका आता फुल घर डेमोलिशन सांगला एक्चुअली घर कशें आसलें 60% दवरपाचें 40% सकयले मोडपाचें आनी वयलो फूल फ्लोर मोडपाचो आतां सेक्रेटरी सांगता फूल घर डिमॉलिश करतले फुल घर डेमोलिशन म्हटलं सेक्रेटरी सांगता म्हाकाय सांगता की जाल्यार फुल प्रोसेस केन्ना चालू जालो सो आता प्रोसेस केन्ना चालू प्रोसेस तेंच्यांनी पयलीं एकदां कंप्लेंट केली पयलीं पंचायतच येयल्ली मोडून तेन्ना सगळ्या लोकांनी मेळोन तेंकां आडयले मागीर हांवें तो कोर्टान डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेलो थंयसून ती ही घरां कशी आसा वायलेशन जाल्लें आसा पूण दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन बांदूंक ना आमी आमचे दिला पळय तितूनच केल्लें वायलेशन आसा सो कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे ते आतां मोडपाक येयले डिमॉलिशन टोटल सगळ्यांक 100 स्क्वेअर मीटर जागो दिल्लो का सगळ्यांक 100 स्क्वेअर मीटर जितली घरां त्यांचो 100 स्क्वेअर मीटर आहा 20 पॉइंटाचो 100 स्क्वेअर मीटर जागो सगळ्यांक आनी हेजे घर आसूंक जाय नळ्याचे ते 50 इयर्स बॅक तेन्ना इंदिरा गांधी आवास योजना काडली तितून म्हणजे तू वायलेशन केला इलिगल आहा फक्त तुवें फर्स्ट फ्लोर आनी सेकंड फ्लोर बांदला म्हणून फ्लोर बांदला म्हणून ओके ह्या कारणाक लागून तुझे डेमोलिशनाक काडला सकयले 100 स्क्वेअर मीटर 93 स्क्वेअर मीटर बांदला म्हणजे 60 स्क्वेअर मीटर आसूं म्हणजे 93 बांदला म्हणजे बाकीची जी बॉडी आसा पळय पंचायत आसूं बाकीचे आनी कोण आसूं तांकां बाकीची घरां दिसोंक ना खंय तेच आतां समजना न्हू ते तुमी तेच खातीर हांव म्हाका दिसता तुमी एक घरा पळया न्हू सगळी नो म्हाका दिसता कितें तुमी अशें आमकां प्रश्न करतात तुमी मरे संजय मांद्रेकर संजय मांद्रेकर संदीप मांद्रेकर आनी मागीर कितें विचार मरे ते वॉर्ड मेंबर घराचे मरे एरियाचे तांकां प्रश्न करा मरे तांकां तेंच्यांनी पळोवन ना ती झाड घाला मरे आमकां लोकल येता तुमी आतां ते दोन पंच मेंबर तांकां विचार मरे तांकां सगळे खबर आहा मरे तेच्या एरियान ते हे कन्स्ट्रक्शन जालां न्हू टार्गेट केला आता फाल्यां सकाळी ऍडमिनिस्ट्रेशनाक शिक्षा कोण दितलो सेक्रेटरीक शिक्षा कोण दितलो आता असेंब्ली चालू आसा आयज खंय तरी शेवटचो दीस आसा कितें सांगूंक सोदता काय सांगूंक सोदिना हांव सीएमाक सांगून जालें हांव 8-10 फावटी आईक घेवन सीएमा कडेन गेलो पूण सीएमान करता करून अजून पर्यंत केलें ना असेंब्लीक एश्युरन्स दिले 6 म्हयन्या पयलीं की कोणाचेच घर मोडूंक दिवचो ना म्हणून पूण फोटिंगपणां सगळीं हे पळय घर मोडटा म्हाजें आनी सीएमान लक्ष पासून घालूंक ना आनी सीएम सगळे मिनिस्टर सगळे एकाच माळ्याचे म्हणी कोणूच हेल्पाक पावना हायकोर्टान जो जजमेंट दिला ते फुल घर डेमोलिशन दिला काय फक्त हाफ वयले थोडे म्हणून सांगला हायकोर्टान जजमेंट दिला ते आता काय सांगू शकना हांव कित्याक म्हाका ते तुम्ही पार्टी सारकें नसली तेका बाबाच्या नांवार आसा घर बाबाचें नांव कॉपी आसली बाबाचें नांव बाबाचें नांव गजानन च्यारी त्यांच्या नांवार घर आसा ओके तांकां हाडूंक ना कित्याक ते पळोवन तेंचे कडेन जावचें ना उबें रावपाक पासून म्हणून पण तुमकां जजमेंट कॉपी दिवंक ना हायकोर्टाची दिल्या तितून कितें बरयलां तितून केलं कितें पयलीं स्टँडींग आसलें कितें की 60% दवरपाचें सकयले आनी 40% मोडपाचें अशें म्हाका सांगलेलें पडटा म्हाजे बाबान म्हणलें आपल्या कडेन जमना म्हणलें तशें मोडपाक कित्याक ऑलरेडी सगळे पयशे थंय घातलेले आसा आनी जमना म्हणलें सांग सो आतां सेक्रेटरीन कितें सांगलें फुल डेमोलिशन म्हणून आतां फूल डेमोलिशन करता कित्याक ते अर्दे मोडून तशें दवरूंक मेळना म्हणटात ते ओके इंजिनियराक विचारलें इंजिनियर म्हणटा सस्टेनेबल ना म्हणटा रावपाक मागीर आता स्ट्रक्चर डेमोलिशन करता मागीर जो तुजो जागो जो आसा 100 स्क्वेअर मीटर त्याची कितें आतां आतां तो विचारूंक जाय फुडें कसो कितें तो
रिबिल्ड करतले मागीर अलॉट जाला तो जे बापायक अलॉट जाला तो हा त्याचो अलॉट जाला त्याचो प्लॉट उरलो म्हाका दिसता कायदे प्रमाणे त्याचो प्लॉट अलॉट जे बापायक जाला मरे बापायक जाला आता कित्याक अलॉटमेंट जालें ते लेटर बीन सगळे अलॉटमेंटाचे लेटर काय न्हू आता कितें आता पळोवया कितें तें टॅक्स भरपाक आता कितें जाता रावपाक गेल्ले आमी आनी आता पळय मरे 2 महिने पास ते कितें करतले सांग बाबडे हांव आतां भुरगीं जाली म्हाका ती पळय ती पळय जाणटी मरे ती पळय ती कशी उलयता पळय मरे ते काय फिलिंग जाता ती म्हणटा मरे आतां हांगासर कोणूच उलयना म्हणून हा कोणाक कोण उलोवपाक गेले ते जाणटीच वयता म्हणून खंय तर कंप्लेन करता आनी कितें करता मागीर तेच्यानी ओगी रावपाचें हा कितें सांगू सोदता तूं हा उलय काय भिवू नाका आतां सांग कितें सांगू सोदता सांगा आसा ती आमच्या आईची गुड फ्रेंड आयज तुमी शेजारी तुमच्या शेजाऱ्याचें घर आयज खंय तरी मोडलें वयता कोणच येना मरे फुडें पंचायतीची लोकां मेली की काय सगळी हा आता खंय गेली ती सगळी कोण जिम्मेदार आहे का जिम्मेदार सरकारच नाही आणि कोण ते बाजूची असा तिनं केला मरे सगळे त्यांच्या तिनं तक्रार केला त्यांची तक्रार तुम्ही ऐकून घेता आणि ह्यांची ऐकून घेना हा शेजारी राहता त्यांची तक्रारी ऐकता तुम्ही एका माणसाची आणि ह्यांनीच त्यांना घर घेऊन दिला जागे घेऊन दिला त्यांच्यावर उलटून पडले आता ते हा असे म्हणून करपाचे असता रे हा बांधलेले घर असे मोडपाचे काही कायदे हा शेड्या वाजता गेला आणि काही रावपाचे आता त्यांनी जागो दिता थंय जागो दिता काय करता घातले रे आता आमचे आई त्यांनी व्हरतली रे आमी तांकां कट व्हरतली मॅडम कितें सांगू सोदता हांव काय सांगिना प्लीज काय पडटा कोणाक जिम्मेदार धरता तुमी ह्या हेचेर आयज तुमचे काय उलोवपाचें ना प्लीज तुमकां कळ्ळें न्हू ती स्टेटमेंट दिवन कळ्ळें न्हू कितें जातलें तें तशेंच न्हू तूं कितें सांगू सोदता ना काय सद्या जायना नमस्कार त्याच प्रमाणे तुम्ही पळयला आयज फॅमिली जी आसा ही पूर्णपणे दुख्खान आसा कित्याक त्यांचे जे येदे व्हडले बांधलेले जे पक्के घर खंय तरी बांधलेले आसा त्याचे आयज खंय तरी अखेरेक डेमोलिशनाक सुरवात केल्ली आसा इतली फॅमिली सद्या दुख्खान आसा की आमच्या कडेन स्पश्ट प्रमाणे ती उलोवपाक सोदिना उलोवपाक पळयना कित्याक तेंचे कडेन सद्या दुख्खान आसल्या कारणान जायना उलोवपाक तरी पूण आमी जाता इतले आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो फॅमिली कडल्यान की कितें कारण आसा की तुमचें जें घर आसा पळय तें डेमोलिश केलें तें फाटलें कारण कितें पूण सद्या जर तुमी पळयत जाल्यार पुराय कन्सर्न जी ऑथॉरिटीज आसा पळय ती सद्या हांगासर पावलेली आसा पंचायत बॉडी हांगासर आमकां दिसना की येना पूण जे ऑफिसर्स हांगासर आसा आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की एक्झॅक्ट हेचें फाटलें कारण कितें डेमोलिशन करपा खातीर